आज आमी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी फोरम मेंबर्स आनी कोर कमिटी कानोयच्या सरपंचाक मेळोंक येयल्ले रिगार्डिंग सेंकेरींचे दोंगरार डिस्ट्रक्शन प्रपोज केला पळय ताका थिंगासर व्हडलो ताज्याचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा 3 लाख स्क्वेअर मिटरांनी आमच्या आग्नेल बारेटोन सांगला पळय ते भाशेन हो जावन आसा एक व्हडलो डिजास्टर आमच्या गांवकारांक आनी आमच्या नेचराक हो सेंकेरीचो दोंगर जावन आसा फामाद दोंगर आख्या संवसारभर आनी तो तर डिस्ट्रॉय जालो जाल्यार आमची नॅचरल ब्युटी आमच्या गांवची काबार जातली तेन्ना आमकां सरपंचान बरो तेंको दिला तेजेर आमी तो अपोज करपाक तेन्ना सगळे मेळोन आमी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी सरपंच आनी तशेंच सगळे गोंयचे आमचे एक्टिविस्ट ह्या दोंगराचेर आमी कांयच येवंक दिवचें न्हू आनी हो आमी सांबाळपाक आमी सगळे एकवटान वावरूया हो ताज प्रोजेक्ट पळय आतां प्रपोज केला इन 13 ऑगस्ट 2024 हो लीज एग्रीमेंट तेणी रिन्यू केला आनी हो प्रपोजल तेणी ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला आनी कन्सर्न अथॉरिटीक दिलेलो आहा टावन प्लॅनिंग आनी कलेक्टराक हो प्रोजेक्ट आमी ओपोज केल्लो इन 2001 हो प्रोजेक्टाचेर पंचायत ग्रामसभांनी रेजोल्यूशन घेतलेलें की हो प्रोजेक्ट थंयसर दिवचें न्हू म्हणून आनी थंयसर एक बॉटॅनिकल गार्डन करचें म्हणून हें 2001-2002 जालेलें टील देन आमी तो फॉलोअप करीत आसले आनी तो प्रोजेक्ट बंद आसलो आतां तो परतूनय ते प्रोजेक्ट कॉमेन्स करूंक सोदता आनी आयजूच आमी आमच्या सरपंचाक मेळोन तेजे कडेन कॉन्फिडन्सान घेतलेलो आहा आनी तेणें आमकां फूल सपोर्ट दिलेलो आहा सांगून की आमी हो प्रोजेक्ट थंयसर येवन कसलेच दिवचो ना म्हणून आनी तेणींनी पंचायत रेजोल्यूशन घेतलेलें आहा तुवें प्रोजेक्ट हो येयत जाल्यार आमी अपोज करतले म्हणून हो प्रोजेक्ट म्हाज्यान म्हणूं येता आमी सगळे आख्या गोंया भुतानी प्रोजेक्टाक लागून झगडटा पूण हो 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स नॉट 30,000 हो 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स प्रोजेक्ट हो आमी सगळ्यांनी अपोज करूंक जाय पयलो आमी सिंकेरी कांदोलीन अपोज केल्लो इन 2001-2002 आतां आमी सगळे कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी आनी नॉट ओन्ली कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी आमकां सगळ्यांचो आख्या गोंयचो सपोर्ट जावो हो प्रोजेक्ट बंद हो ताज्याचो प्रोजेक्ट सिकेरी दोंगरार येता पळय तो बीग डिजास्टर म्हणून जाता आमी कित्याक ती फ्लोरा फावना तशी जायती जनावरां थिंगासर आसता आनी दुसरें म्हणल्यार आनी बॉटनिकल आख्खे दोंगर तो बॉटनिकल जावन आहा आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार हें तर ते सिकेरी दोंगर आयिल्ले आख्ख्या टोटल डिस्ट्रक्शन जातलें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सगळो नेचर काबार जावंक ही गंभीर परिस्थिती जावपाचे चान्सीस आसा सो सगळ्यांनी मागता आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाक एगेन्स्ट सपोर्ट करचो आनी हें जावंक दिवचें ना म्हणून Government has given the lease to a Indian hotel, that is a Tata group of hotels, around 3 lakh square meters. ये 3 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे आख्खो प्लेटो ऑल्दो द सिकेरीम हिल चेंज जावन आसा एक मोन्युमेंटल एंड प्रोटेक्टेड एरिया हे प्रोटेक्ट करचे सांडून गव्हर्मेंटान आयज थंय एंटायर डेव्हलपमेंट करपाक टाटा हॉटेल्साक दिल्लेलें आसा ह्या हेचेर आमचो एक निशेध आनी हेच्या बद्दल डिस्कस करपाक आमी सरपंचाक मेवले आनी वी वर व्हेरी हॅपी टू मीट द सरपंच जेन्ना तेणीन दाखयले आपणाचो फूल अपोज टू दीस एंड विथ दीस थ्रू दीस मिडिया वी गिव द कॉल टू एंटायर villages of Sikerim, Kandolim and the Kalangut constituency overall to come in support of this